सीझेडएमपीची जनसुनावणीचेर पेडणेकारांचो बहिष्कार। नव्या आराखड्याची रचना करतनाच थळाव्यांक आस्पावन घेवपाची केली मागणी। उटंगराच्या पावसान बुडयली पणजी। दुकान आणि बँकांनी घुसले हुंवाराची उदक। खांडेपारचो महामार्गय खचलो। स्कारलेट खुनांतलो आरोपी सॅमसन डिसोजाक जाली ख्यास्त। गोंय खंडपीठान दिली 10 वर्सांची बंदखण। आत्माराम नाडकर्णी काढलो कुशीक सरकारी खटल्यांतल्यान। मंत्रिमंडळान शुक्रारा घेतलो निर्णय। आता फायली हाताळटलो अटॉर्नी जनरल देविदास पांगम। येवकार, हांव जवाहर बर्वे। पळयत खबरो विस्तारान। आम्ही बहिष्कार घालतलोच, पेडणेकारांनी आदीच सांगितले आणि घातलोय बी। दर्यादेग व्यवस्थापन आराखड्याचेर शुक्रारा पेडणे घेतिल्ले पयले जनसुनावणे वेळार पेडणेकार हॉला भायरच रावले, भितर गेलेच नात। पोरनो आराखडो रद्द करून नवो आराखडो केंद्राकडे धाडपाची तांणी मागणी केल्ली। जनसुनावणी घेवपाक पेडण्या गेल्ले अधिकारी आणि पर्यावरण मंत्री निलेश काब्रालाक रित्या कदेलांनी येवकार दिलो। इलीगल प्रोजेक्ट हायटाईड लाईन चेंज जाता कशी। This is not people's land. We want at the public पंचायत level. दर्यादेग व्यवस्थापन आराखडो नव्यान करपा खातीर सरकारान जनसुनावण्यो घेवपाचो निर्णय घेतिल्लो आनी पयली जनसुनावणी पेडण्यां दवरिल्ली। दर्यादेग व्यवस्थापन आराखड्याचे भानगडीत तांची घरां वचपाची भिरांत उक्तायत पेडणेच्या लोकांनी हे जनसुनावणेचेरच बहिष्कार घालपाचे थारायिल्ले। CRZचे नोंदी प्रमाण तांची घरां दर्यादेग मर्यादेपासून 200 मिटरांच्या अंतराचेर दाखिल्ल्याचे तांणी म्हणिल्ले आनी शुक्रारा तांणी खऱ्यांनीच बहिष्कार घालो। शुक्रारा घडिल्ले हे नाट्यमय घडणुकेचेर पर्यावरण मंत्री निलेश काब्राल उलयलो, पळयात। गव्हर्मेंट जे आज गोंयांत आसा लोकां कडेन वचपाक तयारी आसा, पूण लोकांनी फुडें येवपाक जाय हे हांव विनंती करतां। तुमचे कॉन्स्टिट्युएन्सी चालू आसतली तशें? हय, चालू आसता। कित्याक आमकां ते थोडे येयले आनी गेले हेचेर आमी ना, आमकां लोकां लागीं करता। आमी हे जे पॉलिटिकल एनवायरमेंट तयार केलो, खंयचे पार्टीचे येयल्या ते बोवाळ मारपाक येयले, हे मनशाक हाडलेले बसींनी येयल्या। बसींनी कोण पब्लीक कन्सेशन येयला म्हाका खबर ना आसली। भाड्या वयले लोक येता, गांवचे लोक येता आनी लागींचे लोक आपणाची गाडी घेवन येता, मोटरसायकल घेता, कित्याक ताका त्रास जाता, ताका लागून ते येता। हे येयले एकठांय केल्ले लोक, ह्यो गोश्टी म्हाका दिसता लोकांनी बंद करपाक जाय। सो आमी करतलेच। पब्लीक हियरींग जे आसा आमचें ना, पूण आज जी गोश्टी भायर हांवें पळयल्ले, हांव लोकांक वळखता कोण येयल्ले, खंयचे येयल्ले। म्हाका दिसता जे आमचे सरपंच आज जे भितर आशिल्ले, भायर आशिल्ले, तांकां गांवचे कितले आशिल्ले आनी कोण आशिल्ले तांकां सगळें खबर आसा। सो हांवें ऑलरेडी प्रॉमीस केल्लें आसा की हांव येवपाक शकना पंचायत वायज। 190 पंचायत हांव खंय पावतलो आनी प्लॅनूच जावचो ना, केन्ना जातलो। हांव फ्री आसपाक जाय, कामां खुबशीं आसा। तेन्ना आमी कमिटी करून जे मामलेदार, बाकीचे TCP बाकीचे सगळे करून PPT प्रेजेंटेशन विलेज वायज आमी रेडी करतले आनी वयतले। पूण हे जे आज हांव करूं सोदता इज टू मेक पीपल अंडरस्टँड दॅट हे CRZ जे आसा हे कितें आनी आमी जर पयस रावले आमकां आनी कितले त्रास जातले। जशें आज हे बेल्टाक, मोर्जी बेल्टाक 3.5 किलोमिटर NCSMन दाखयला टर्टल नेस्टिंग सायट, हेका जर करेक्ट करपाक जाय आमी झगडून तो कितलो टर्टल नेस्टिंग सायट एक्चुअल कितलो सायंटिफिकली प्रूव करून करेक्शन करूंक पडटलें। आनी ताका लागून पब्लीक कन्सल्टेशन जे आमी प्रोसेस चालू केला लोकांक येवंक पडटलें। हेंच आतां फुडें जर असोच बिहेवियर जालो जाल्यार आमकां मागीर गव्हर्मेंटाक ब्लेम करूंक शकना की आज आमी लोकां फुडें वयता, आमी लोकांक आपयना, हे लोकांक कळपाक जाय। पंचायतीन हांवें ऑलरेडी सांगलां की ह्यो 190 पंचायती वा म्युनिसिपलिटी बॉडीक जर वचपाक जाय जाल्यार हेका टायम लागतलो। एटलिस्ट आमी बेस जे आसा फुडें लोकां खातीर कितें जाल्लें आसा, आमी पंचायतीन जर गेले बाबा हो जो NCSM प्लॅन दाखयलो हे लोकांचें हांगा सजेशन आशिल्लें, आमी हांगा रेक्टिफाय केल्लें आसा अशें, आनी हें आमी धाडूंक शकता, हेजेर आमी करूंक शकताले। पूण आज जी गोश्टी जाल्या तो पॉलिटिकल मुवमेंट काणकोणच्यान सालसेतीच्यान लोक हाडून हांगा जो केल्लो आसा तो म्हाका दिसता सारकें न्ही। सगळ्याक लोकांनी पार्टिसिपेट जावंक पडटलें। लोकांक जर पेडणेच्यान आमचो खबराकार संदीप कामुलकार।
सरकार एके वटेन म्हणटा नोकऱ्या फाटल्यान धांव नाकात, शेतां करात, आनी आमी शेतांनी देंवल्यार सरकार प्रोत्साहन दिना. एक कारखानो तुमच्यान चलोवपाक जायना. आमच्या कुटुंबाक आमी कशें पोसप? संजीवनी साखर कारखान्यांत 5 कोटींची अफरातफर करप्यांक भितर उडयात. रिवणचे शेतकार खुबळ्यात. लुकसाणीत चलपी संजीवनी कारखानो सुरू जावचो ना अशें कृषी मंत्री गोविंद गावडेन विधानसभेत म्हणिल्लें. कृषी मंत्र्यान अशें सांगले उपरांत गोंयभरचे शेतकार अस्वस्थ जाल्यात. आतां हो कारखानो बंद केलो जाल्यार सचिवालया कडेन येवन आमकां मरचें पडटलें अशी निर्शेवणीची उतरां शेतकार उलोवंक लागल्यात. कित्याक सर्वीस आमचे कडेन ना, नोकरी ना. कित्याक तुमी सरकार धंदो करात, शेती करात. जेन्ना आमचे कडेन शेती करप वयता तर तुमचे कडेन तर आमकां प्रोत्साहन मेळना खंय, तर आमी शेती करतले कशें? ते सरकाराक पोकळ आश्वासना फटींग म्हणून. आनी फॅक्टरी सुद्दां कित्याक लॉसान म्हणटा तशें लॉसान ना, कारण पयर 5 कोटीचे अफरातफर जाला खंय कटींग करपाक 5 कोटी तुमी दिल्या. चर्चील आलेमान तुमी काडून भितर उडयले 5 कोटी खाले म्हणून. कितें आज ह्या फॅक्टरीचे जेन्ना 5 कोटी खंय गेल्यात खंय तेंचेर तुमी आज इन्क्वायरी करून कित्याक भितर उडयले ना? तांकां भितर उडोवन तेंची चवकशी करची. नोकरी वचपाचो सोडून ह्या उशेला धंद्या केलो. पूण ह्या 5-6 वर्सां अशी परिस्थिती जाला की तें कितें उशेल मारता तेजे पयशे मेळपाक 2 म्हयने 3 म्हयने टायमूय ना, केन्ना मेळटली सांगपा येना. आनी आज उशेलाक आमी रीण काडटात की 1 लाख प्रत्येक वर्सा 1 लाख रीण काडटा. आनी बँक कितें म्हणटा तूं त्या पयलीं पयशे फारीक केल्यार तुका लोन मेळटा परत. आज परिस्थिती जाल्या की सरकाराक लोन फारीक करपाक पयशे ना आमचे कडेन. आनी एक फॅक्टरी जर तुमच्यान सरकारान चलोवपा जायना, कितें महाराष्ट्र सारक्या 100 फॅक्टरी आसात, 200 फॅक्टरी आसात, त्यो खंय चलयतात? बंद जाल्यार बंद जावपाक दिवपा ना. आमगे जे कुटुंब जे आसा ते जबाबदार सरकारान घेवची पडटली. हो सरकार शेतकऱ्यांच्या गोमटेर बसोन मारपाक सोदता. कारण ही फॅक्टरी जर बंद जाली जाल्यार आमकां पर्याय उरलो ना, पर्याय आमचो काबार जालो. आतां सरकार म्हणटा की आमकां 1 वर्सा कितें तें उशेल जे पळय आसा त्या कितें मारून व्हरता जावं खंय घालता जावं आमकां पयशे दीत म्हणटा. मागीर फुडें कितें तेजें? फुडें आमकां पर्याय कितें? फुडें आमकां तेजें उत्पन्न कितें मेळपाचें आनी कितें खावपा आमी? आमच्या बायल भुरग्यांक घालप कितें? लाखांनी खर्च करून उत्पन्न काडल्या उपरांत ऐन वेळार कारखानो बंद करता अशें सरकार कशें म्हणपाक शकता असो प्रस्न शेळडेची संजना देसाय विचारता. जाल्यार कुडचडेचो शेतकार सुहास देसाय म्हणटा हे जमिनीचेर सरकाराचो दोळो आसा. पळयात. पयलीं फाटली हें जाल्लें, स्ट्रायक जाल्लो संजीवनी खंय मिनिस्टर खंयचो कोण येयलो ना. प्रत्येक एग्रीकल्चर मिनिस्टर जर ताणें पांयोच दिला. एकटो मिनिस्टर येयलो आपूण 2.5 येता म्हणल्यार तो तर पावलोच ना अशें म्हणून आमकां बेश्टें आश्वासन दिता. आनीक आतां हें पयलें हें केले कडेन आसा संजीवनी पळोवपाक गेले जाल्यार म्हाका दिसता तेंगे सरकाराचो जमनीचेर दोळो आसा. कित्याक आतां कालच्या पेपराचेर आयलां की फाटले वटेन चिऱ्याखंड स्टार्ट केल्या. आतां ऊस लावपाक खर्च खूब जालो आमकां. आतां लाखांनी ऊसा लागवड केल्ली आसा ती आतां सद्या लॉसान गेल्ली आसा. आनी फॅक्टरी अकस्मात सांगता आतां बंद करता म्हणून. आतां दायनान बांदोडकारान ही फॅक्टरी पयलीं पासून सुरू केल्ली. कितें शेतकऱ्यान कितें जमीन आसा ती उत्पन्न करचें म्हणून. लोकांनी शेतकऱ्यान जमीन उत्पन्न केलें पूण तें आतां सद्या हो सरकार बंद उडोवपाक सोदता. आमचे खबराकार सांगेच्यान रमेश नायक रावत आनी कुडचडेच्यान प्रहर सावड्डेकार. घोग्यांनी पडिल्ल्या पावसान गोंयच्या रस्त्यांचो धूप केलो जाल्यार केरये खांडेपारा पावसान रस्तो नेमिल्ल्यान उदकाचे पायप फुटले. ह्या रस्त्याक अजून वर्सय जावंक ना जाल्यार पणजे 18 जून रस्त्यार हुंवार येवन दुकानां आनी बँकांनी उदक घुसलें. फोंडेचो आमदार रवी नायकान शुक्रारा केरये खांडेपारचे ह्या रस्त्याची पळोवणी केली. ह्या रस्त्याचें काम बाबत जाल्ल्याचें ताणें उलोवन दाखयलें. मानव हक्क आयोगान ताची दखल घेवपाक जाय अशें ताणें म्हटलें. म्हणटा हे पाप केलें कोणें असली कामां केली. आतां जाप दिवची पडटली. कोण तो नवो पावसकारां जाप दिवपाची. आतां 9 दर्जाची कामां जाल्यांनी हेजेर चड करून म्हाका दिसता ह्युमन रायट कमिशन स्वता तेणी घेवचें आनी हेजी सगळे तरेची इन्क्वायरी करपाक लागची. आयज सकाळीं 7:30 वरांचेर जालें जेन्ना स्कुलाच्या भुरग्यांचो वचपाचो असो रस्तो जावन आसा आनी हांगासर रिटेन्शन जी वॉल बांदलेली ती कोसळून पडलेली आहा. हें PWDचें काम जें चल्लेलें आहा कॉन्ट्रॅक्टर हांगासर कांयच लक्ष घालना, कसलेंच लक्ष घालनासतना काम करता. हांगासर रिटेन्शन वॉल मारलेली लँड फील करून आनी ती आयज सकाळीं 7:30 कोसळलेली आसा. रस्त्याचें काम चलता तें कांयच बरोबर चलना. म्हाका सरकारान PWD डिपार्टमेंटान एक 100 मिटर स्ट्रेच दाखोवचो जो असो रस्तो तेणी बरो आसा म्हणला. वयता तेंगे रस्त्याक फोंडकुलां पडलेले आहाय.
वयता तांकां लँड फिलींग करप. हांगासर गरज आसलेली फ्लायओवर करपाची, माती फुकट मेवता म्हणून लँड फिलींग केल्या आनी आयज ते सकाळीं कोसळून पडलेले. निकतेच पडिल्ल्या पावसान पणजी बुडयली. 18 जून रस्त्यार पुरायन हुंवार आयिल्लेवरी स्थिती जाल्ली. वाठारांतल्यो बँको, कपड्यांच्या दुकानांनी म्हेळें उदक घुशिल्ल्यान सगळ्यांचीच धांवपळ जाली. तांकां लुकसाणें सोंसचें पडलें. गोवा 365 परिस्थिती जाणा जावन घेवपाचो यत्न केलो. त्या वेळार दर वर्सा हें अशेंच चलता अश्यो तिडकीच्यो जापो मेळ्ळ्यो. संबंदीत सरकारी यंत्रणा व्हडल्यो व्हडल्यो गजाली करता, पूण मुळाव्या समस्या कडेन लक्ष दिनाशिल्ल्यान दर वर्सा हो हुंवार येता अशें लोक सांगताले. गव्हर्मेंट म्हणटा तो नांवाचो, म्युन्सिपाल्टीन कितें केलें? दर वर्सा फ्लडींग जाता, कितें तरी करपाक जाय न्ही उपाय. कमर्शियल लायन पूण त्या प्रमाणे परमिशनां दिवंक जाय न्ही. बिल्डींग कितल्या क्लोज आहा, उदीक खंय वयतलें एक्युमुलेट जालां तें. ड्रेनेज तरी रिपेर करपाक जाय दर वर्सा. करप्शन म्हणजे पयशे खंय मोडटा, ह्या सिस्टम करपाक पयशे मोडपाक जाय न्ही. गव्हर्मेंट पयशे खंय मोडटा. म्युन्सिपाल्टीक फंड मेळना, म्युन्सिपाल्टी कांय करिना. म्युन्सिपाल्टी करना जाल्यार PWDन करचें. अर्देवर जर पावस बरो दाट पडत न्हू, हे सच्चेर आनी हो 18 जून रोड म्हणटा तसो येवपाक सुद्दां गाडयो आमकां भंय दिसता ह्या खातीर. आतां म्हाज्या फुडल्यान एकटो भुरगो गटरान पडलो, तो बरो म्हणटा माटावलो. सुदारणा करता जाल्यार हांच्यांनी आपल्या मनांतल्यान हांकां जावंक जाय की कितें तरी करूंक जाय म्हणून. आसा खुर्चे म्हणून त्या खुर्ची हे करप हें न्हू, हय ते इनिशिएटीव घेवंक जाय. बाबा हेका कितें तरी फोर्स करूंक जाय. हो परमनंट सोल्युशन. टुरिझमाचेर इफेक्ट पडूंक शकता हेजेर. शुअर पडूंक शकता. असो जर पावस पडत जाल्यार शुअर पडटलो टुरिझमाचेर इफेक्ट. गव्हर्मेंटान करूंक जाय कितें तरी हेजेर ठोस असो उपाय घेवंक जाय की फुडले 25 वर्सां कांयच जावचें ना अशें दिसूंक जाय. मजगती पणजेचो आमदार बाबूश मोन्सेरातान हुंवार आयिल्ल्या पणजेच्या वाठारांत एक बोहडी मारली. फुडल्या पावसांत ह्यो गजाली जाग्यार घालतलो अशें ताणें सांगलें. ताका लागून अर्थातच पळोवची पडटली फुडल्या पावसाची वाट. We have come for inspection because of this flooding. All these low-lying areas, basically houses are getting flooded. See, there are different agencies who have been working here. One is JSITC, I don't know, one is WRT, and all the other, I don't know, Smart City also is part of the agencies. So there is basically no coordination among these agencies. So now whatever the mess they have created, we have got to undo the mess. Now every week we will be having a meeting now. Okay, more of this brainstorming this thing. So the problem now we can do nothing about this problem what the people are facing. Now people have got to bear this monsoon at least with the problem. But I assure them all that we will have the full infrastructure in place by next month. फोंडेच्यान आमचो खबराकार कृष्णा नायक आनी पणजेच्यान आमचे व्हिडिओ पत्रकार अमर चावरिया आनी श्याम च्यारी. स्कारलेट हत्या प्रकरणातलो दोशी सॅमसन डिसोजाक गोंय खंडपीठान 10 वर्सांचे बंदखणीची ख्यास्त दिली. ब्रिटीश नागरिक स्कारलेटाची हत्या लैंगिक अत्याचाराचे केशीत 36 वर्साच्या सॅमसन डिसोजाक कोर्टान दोशी थारायलो. अर्धनग्न आणि जखमी अवस्थेतली तिची कूड 2008 वर्साच्या फेब्रुवारी महिन्यात हंजुणे दर्यावेळेर मेळिल्ली. हे केशीत सॅमसन आणि प्लॅसिदो कार्वालोक ताब्यात घेतिल्ले, पूण कार्वालोक सोडून दिलो. Under section 328, which is providing narcotics to Scarlett, he has been convicted for 10 years rigorous imprisonment. Under section 354 for assaulting her, he has been convicted for 5 years of rigorous imprisonment. Under section 304, which is culpable homicide not amounting to murder, he has been convicted for 10 years rigorous imprisonment. And under section 201, which is the destruction of evidence, he has been convicted to 2 years rigorous imprisonment. Under section 8(2) of the Goa Children's Act, for not providing a safe environment to the child, he has been convicted for 3 years of rigorous imprisonment. And these sentences will run concurrently, which means that he will suffer 10 years of rigorous imprisonment. There is also a fine of 2,60,000 rupees payable to Fiona, the mother of the deceased, Scarlett's mother. And if he fails to pay that fine, he may suffer another 3 years of simple imprisonment. So this was the decision of the court. पणजेच्यान आमचो मुखेल खबराकार ग्लेन कॉस्टा आणि व्हिडिओ पत्रकार अमर चावरिया. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव.
विसावोपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. ॲडव्होकेट आत्माराम नाडकर्णीक सरकारी खटल्यांतल्यान वगळावपाचो निर्णय शुक्रारा मंत्रिमंडळान घेतलो. नाडकर्णी ह्या आदी सर्वोच्च न्यायालय, हरीत लवाद आनी हेर लवादा मुखार सरकाराची बाजू मांडटालो. आतां सगळ्यो फायली एटर्नी जनरल देविदास पांगम पळयतलो. पळयात पुराय बातमी. म्हादय उदका प्रस्नाचेर लवादान दिल्ल्या निवाड्याक आव्हान दिवपी पुरवणी याचिका दाखल करपाचो निर्णय मंत्रिमंडळान घेतलो. तशेंच लायटीचो विस्तार आनी हेर विशयांचेरूय मंत्रिमंडळान निर्णय घेतले. आत्माराम नाडकर्णीचे नको. इट इज अ डिसिजन वेर कॅबिनेटान पयली इन द मंथ ऑफ 2017 की सगळ्यो केसीस जेन्ना आमचो एजी प्रमोट जावन थंय गेल्लो तेजे गायडन्स घेवचें म्हण आशिल्लें. गव्हर्मेंट ऑफ गोवान न्यू एजी केला. तेजे आतां खंयचे गायडन्स घेवपाची गरज ना अशें कॅबिनेटाक दिसता. कितें न्यू एजी जातकीर तो गायडन्स डायरेक्ट दितलो. जाल्यार पयलीं कितें जातालें तेजे कडेन वचून ते पतून येताले. सो ताका लागून तेजे खंयची केसीस ताका दिवची ना अशें सगळे आतां न्यू एजी पळयतलो. कॅबिनेट डिसिजन आमचे चीफ इलेक्ट्रिकल इंजिनियर जो आमचे एक्सटेंशन दिल्ले तेजे हें केलें आमी. लेडी आशिल्ली तिका 6 मंथ्साचे जे एक्सपर्ट फक्त कॅबिनेटान एप्रूव्ह घेतले. मागीर आमचे बायोडायवर्सिटी बोर्ड CML प्रॉमिस केल्ले की खंय तरी रिवर सगळ्याचे हें करपाक NIO अपॉयंट केला. सगळें फास्ट. दुसरें जें आसा फाटीं NGTन ताका एक कमिटी केल्ली आनी गोवा पोल्युशन बोर्डाक सांगलेलें की बेगीन जें कितें जाता डिस्टर्बन्स रिवर ते दी म्हणून. तेन्ना आमी सांगलेलें गोवा पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाक मातशें करून दी. तेजें बील एक्सपेक्ट गव्हर्मेंट एकावर घेवून आशिल्लें तें घेतलें. म्हजो एक एजंडा आयटम आशिल्लो की फोंडा प्रायमरी हेल्थ सेंटर जें आशिल्लें तें फोंडा तालुका लायब्ररी खातीर आज ती जमीन डायरेक्टर ऑफ आर्ट एंड कल्चराक ट्रान्सफर केल्ली आसा. सचिवालयातल्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार श्यामचारी. सोनसड्यावेल्या कोयराक लागिल्लो उजो पालवलो. पूण ह्या विशयावेल्यान विरोधक विधानसभेत सरकाराचेर फार पेटयत आसात. पयलींच्या कंत्राटदारान पयशांचो घोळ केल्ल्याचो आरोप शुक्रारा जालो. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान हे विशीं चवकशी करपाचे आदेश दिल्यात. शेनवारच्यान ही चवकशी सुरू जातली. सोनसड्यावेलो कोयर निवळ करपा खातीर सरकारान 1998 वर्सा सावन नेमिल्ल्यो एजन्सी आनी तांचेर फारीक केल्ल्या पयशां विशीं काँग्रेस आमदार लुईझीन फालेरोन प्रश्न केल्लो. पळयात ही चर्चा. Margao Municipal Council has entered in concession agreement Sociedad de Fomento this. हाजे पयलीं कितले एग्रीमेंट तुमी सायन केल्ले सरकारान तुमी म्हणच्या अर्लियर गव्हर्मेंट्स आनी कितले पयशे सरकारान आज पासून मोडले. वेस्ट मॅनेजमेंटा अंडर आयज पर्यंत टोटल फॉर गार्बेज बिन्स ऑर एनीथिंग इट मे बी सिन्स 2012 माझ्या कडेन रिपोर्ट आहा त्या प्रमाणे 120 crores हॅव बीन स्पेंड इन्क्लुडिंग this. They had a collaboration with Norwegian company. त्यांची काढून आणि कोणा दिली, त्यांची काढून आणि कोणा दिली, त्यांची काढून आणि कोणा दिली. आता तुम्ही म्हणता 120 कोटी पूर्ण गोंया खातीर सगळ्या म्युनिसिपालिटीनी स्पेंड केल्या. सगळे कचरो दिवपाक कोणाक ते प्रत्येक गार्बेज ते सांगता तो. तुमचे फक्त सोनसड्याक जे आहा पळय न्हू 4.5 crores rupees हे स्पेंड त्या ट्रीटमेंट आणि त्या प्लांटा खातीर 4.5. पयलीं कॉमॅक्स म्हणटा तांकां दिल्लें दॅट कॉमॅक्स वॉज सपोज टू डू इट नॉर्वेजियन टॅक्नॉलॉजी. तांणी कितें केलें तांणी म्युनिसिपालिटीचो जागो काडलो आनी एका बँके कडेन हें दवरलो आनी ताजेर लोन एग्रीमेंट असलेच केला तुमी. तो कॉमॅक्स आनी हो म्हणून कितें ना आयकाय कॉमॅक्स सेकंड हायक्विप म्हणून पळय आय वॉज नॉट देर. ना म्हणजे तूं यू करेक्ट द स्टेटमेंट. आय नो इट बिकॉज आय वॉज MLA ऑफ मारगांव. सो कॉमॅक्साक दिल्लें मागीर कॉमॅक्सा फाटल्यान हायक्विप म्हणटा तांकां दिल्लें. तांकां मोबिलायजेशन एडवान्स दिल्लो कितें तरी तो तुज्या आनी तुका सांगू ना ते सगळे धरून तूं ताका रिप्लाय दी न्ही टोटल करून कितले दिल्या ते अशें. 4.23 lakhs म्हणजे 4,23,00,000 हे फॉमेंतोक केल्या आनी एप्रॉक्सिमेटली 25 लाख फ्रॉम 98 to 2011 एक 25 lakhs कोणाक 19 लाख कोणाक 4 लाख अशें सगळे मेळून 4.5 कोटी आसा. सगळेच मेळून हायक्विप itself was supposed to be given 10 crores. हायक्विप इक्विपमेंट म्हजी नॉलेज आहा म्हजे आन्सर म्हाका रिप्लाय आसा असेंब्ली भितर. आय थिंक यू हॅव गिवन मोबिलायजेशन एडवान्स टू देम ऑफ 1 crore or 1.5 crore which has still not been recovered. Matter is in the court. फाटली हांव इन्क्वायरी करपाक लायता. सगळी जावनी 98 पासून आतां पर्यंत पूर्ण जावनी. कोणाक कितले पयशे दिले
खूब वायट दिसता आनी खूब लॉस दिसता की हांगा कोण पयस हाका आनी गाणे आमी भोगताय. विधानसभा संकुलांतल्यान आमचो खबराकार समीप नार्वेकर. परतून घेवया एक वेवसायीक विसव. विसव उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. नवो कारखानो खुशाल हाडात, पूण शेतकारांचो स्वाभिमान आशिल्लो संजीवनी साखर कारखानो निखालस बंद करपाक दिवचे नात. काँग्रेसीन सरकाराक शिटकावणी दिल्या. गोंयांतले जायते शेतकारांचे घराबे ह्या कारखान्याचेर अवलंबून आसात. हे घराबे तांचो फुडार उध्वस्त करूं नाकात. खंयचेच परिस्थितीत हो कारखानो बंद करपाक दिवचे नात. पणजे घेतिल्ले पत्रकार परिशदेंत काँग्रेसीचो म्हणयारो अमरनाथ पणजीकारान सरकाराक शिटकायला. सरकारी नोकरीपेक्षा सुद्दां हितून जास्त फायदो आसा. जेंकां सरकारी नोकरी ना जावं इतर कामधंदो ना तेंच्यांनी ही ऊसाची लागवड करून ह्या संजीवनी कारखान्याच्या माध्यमांतल्यान आपणाचो घराबो, आपणाचो संवसार, आपणाचो फुडार घडयलो. आनी आयज आमकां अजाप दिसता की गोंय सरकार हो संजीवनी साखर कारखानो आमी आनीक सुरू करूंक शकचे ना हें गोंयच्या विधानसभेन उतर दिता. त्या कारखान्यान वावर करपी जे कामदार आसा तेंचेय भविश्या बद्दल कांय चिंतिनात. तुमी उतर दिता की आमी तेंची जतनाय घेतले, पण कारखानो बंद करून तुमी तेंची जतनाय कशें घेतले. आमची मागणी आसा की संजीवनी कारखानो हो गोंयकारांच्या स्वाभिमानाचो जावन आसा आनी हो चालू उरपाक जाय. आदले दिसा नापास जाल्लें दूद मुख्यमंत्र्यान सुमुलाच्या अधिकाऱ्या कडेन बसका घेतले बरोबर पास कशें जालें, ही कसली टेस्ट अशें म्हणत काँग्रेसीचो म्हणयारो अमरनाथ पणजीकारान हे कृतीतच राजकारण आशिल्ल्याचें म्हटलां. शेतकारांचेर अन्याय जावंक दिवचे नात. काँग्रेस सदांच शेतकारां बरोबर आसतली अशें ताणें फुडें सांगलें. शेतकारांनी आवाज उठयलो, शेतकारांनी दूद आपणाचे रस्त्यार वतयले आनी विधानसभेन त्या दुदाचे व्हाळ पावले. आनी देखूनच गोंयच्या मुखेलमंत्र्यान उतर दिलें आनी उतर दिवचें पडलें की समूल हें तुमचें दूद घेतले. जे टेस्ट 15 तारखेर फेल जाता, मुखेलमंत्र्यान उतर दिल्या उपरांत तो टेस्ट पास कसो जाता हें अजाप जावन आसा. तेच दूद, त्योच गायी, त्योच म्हशी आनी तेच शेतकार. आदले दिसा टेस्टाक तें दूद फेल जाता आनी मुखेलमंत्री सांगल्या उपरांत तें दूद पास जाता. जे दुधाचो धंदो करपी शेतकार आसा त्या शेतकारांचो हो प्रश्न जावन आसा. आनी काँग्रेस पार्टी दुधाचो धंदो करपी ह्या शेतकाऱ्या बरोबर आसा. पणजेच्यान आमचो खबराकार यशवंत परब. शिकेरी मये ते हळदोणे मजगती बेगिनातले बेगीन पूल बांदून दियात. मयेकारांनी सरकाराक उलो मारला. हे सुवातेर 20 वर्सां आदीं उबारिल्लो लोखंडी पांय पूल पत्रे कळमेल्ल्यान पिड्ड्यार जाला. बुधवारा उत्तर गोंय जिल्लोधिकाऱ्यान तो बंद करपाचो आदेश दिल्ल्यान सध्या शेतकार आनी विद्यार्थ्यांची भोव अडचण जाल्या. खोर्जुवे आनी सिकेरीक जोडटले ह्या पोरण्या पांय पुला लागींच नियोजीत व्हडलो पूल जावपाचो आसा. 4 चाकी गाडयो वचपा खातीरचो हो प्रस्तावीत पूल बेगीन बांदून दिवचो अशें थळाव्यांनी मागलां. सध्या आशिल्लो पूल साप पेड्ड्यार जाल्ल्यान जिल्लोधिकाऱ्यान तो बंद दवरपाचो आदेश दिला. पूण ह्या पुलावेल्यान शेतकार आनी विद्यार्थी यो वच करतात, तांची अडचण जाल्या. देखून नव्या पुलाचें काम जाता तितले बेगीन हातात घेवचें अशें आदलो पंच वांगडी नरेंद्र तारीन मागला. पळयात. पावसाच्या दिसांनी जाल्यार अत्यंत गरज आहा खोर्जेच्या लोकांक की 50% तेंचें शेत हांगासर आसा. तेन्ना तांकां ह्या वाटेन येवपाक वचपाक त्रास जाता आनी इस्कॉलाच्या भुरग्यांक मेन म्हणजे धाकटी भुरगीं आहा, केन्ना गाडी ना, प्रॉब्लम जालो की ह्या वाटेसून चलोन वयचें पडटा. कॉलेजची भुरगीं जाल्यार रोज आसता चलोन वचता, तेन्ना तांकां कसलेच त्रास जावंक जायना. तो आहा पूल तो लाँग पडटा कित्याक बसीचो खूब प्रॉब्लम जाता. बस हांगर पासून येता त्या कारणान सगळे कॉलेजचे भुरगे अशे वयता. आनी हे मातशें पुलाच्या बेगीनच्या बेगीन आमच्या सरकारान पळोवचें. तो जो रस्तो आहा तो कितको किलोमीटर पयस पडटा? तो रस्तो जवळ जवळ आमकां 4 किलोमीटर पयस पडटा. हांगरसून असो वयतलो हल्दोना जाल्यार 4 किलोमीटर पयस पडटा आनी ह्यो आमकां 1.5 किलोमिटरान आमकां शॉर्ट पडटा. कलेक्टरान आमच्या ऑर्डर काडल्या की हो पूल बंद करचो म्हणून. हो पूल जवळ जवळ 2-3 म्हयने पयलींच बंद केल्लो आसा. आमच्या लोकांनी जे इधर ह्या पुलाचे जे पोजिशन आहा ते तुमी पयले आसतले.
ताका लागून आमी पयलींच हो बंद करचो म्हणून आमी PWD कडेन आनी मामलेदारा कडेन लेटर केल्लें आनी त्याच प्रमाणे तो बंद केल्लो आहा. आतां हेजे वरसून लोक चलोन वयता, गाडयांक तर आमी कंप्लिटली बंद केल्लो आहा. गेली 15-20 वर्सां जालीं हो पूल बांदलेलो आनी ह्या पुलाक त्या टायमार काँग्रेसच्या गव्हर्मेंटान हेल्प करून बांदलेलो. आतां पावसान जर आमकां हो पूल जवळ जवळ हांगासून एक 100-200 लोक वयता, कारण आमची जी शेतां खोर्जुवेचे लोक आसा ते हांगासर करता. जवळ जवळ 50% शेतां हांगा खोर्जुवेच्या लोकांची आसा आनी त्या लोकांक लागून पुलाची अत्यंत गरज आसा. आनी हांव आमच्या मुख्यमंत्र्या कडेन मागता की ह्या पुलाचे बेगीनच्या बेगीन तेंच्यांनी हे करून पूल बांदपा खातीर आमकां प्रयत्न करचे. मयेंच्यान आमचो खबराकार महेश गोवेकार. आनी आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.